हाऊस टॅक्स माफीची सरकाराची घोषणाच अधिसुचवणी ना, रद्दय केली ना, लोकांनी हाऊस टॅक्स भरलोच ना, पंचायतींची येणावळ बुडली, आता नोटीशी कोफुसावाचेर खासा रिपोर्ट. डिफेन्स एक्सपोचो विक्रम बेतला हे फावट 44 देशांतल्यो 843 कंपन्यो, पहिलेच फावट लायव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन ड्रिल, 25 फेब्रुवारी सावन काम सुरू, सुवात 20 मार्च मेरेन प्रोत. एका तेंपार मांडवीची खाडी आशिल्ले सांतिनेज नाल्याचे 50 वर्सां गटार, 15 वर्सां पणजे मोठे मोठे कोट्यांचे प्रकल्प, मात नाल्याक मुर्त ना, बॅटल कॅपिटलान खासा रिपोर्ट. मडगांवां ग्रीन रे इंटरनॅशनल कंपनीन 1,500 गोंयकारांक घाली 15 कोटींची तोपी, कंपनीचो एमडी भगवंत धापेक अटक करून जामिनार सुटका, लोक म्हणटात पुलीस अपेशी, सरकारान मदीं पडचे. तारा केरकार सुशील कुमाराक अटक, विनयभंगाच्या केशीच्या पंचनाम्या वेळार मौलानाच्या बायलेचेर हात घालो म्हूण बोवाळ, पुलीस स्टेशनार लोकांचो राती सावन मोर्चा. हाऊस टॅक्स माफीची बीजेपी सरकाराची घोषणाच उरली. घोषणा आयकून लोकांनी हाऊस टॅक्स भरप मदीं बंद केल्ल्यान पंचायतीक मात फटको बसला. पंचायतींनी आता परत हाऊस टॅक्स भरूंक नाशिल्ल्या लोकांक डिमांड नोटीशी धाडपाक सुरवात केल्या. सरकाराक हाऊस टॅक्स माफी चालीक लावंक जमली ना आनी सरकारान ती कायदेशीर फाटीय घेतली ना. मदल्या काळान पंचायतींनी सगळो घुसपागोंदळ. पळयात खासा रिपोर्ट. आर्थीक वर्स 2012-13चो अर्थसंकल्प. तेन्नाचो अर्थमंत्री मनोहर पर्रीकारान पंचायत वाठारांतलो हाऊस टॅक्स माफ करता म्हूण जाहीर केलें. मात त्या घोशणेची अधिसुचोवणी केन्नाच आयली ना. मात कांय लोकांनी घोषणा आयकून हाऊस टॅक्स भरपाचो बंद केलो. 2 वर्सां उपरांत सरकार फाटीं सरले उपरांत ते परतून भरपाक लागले. टॅक्स भरप मदीं बंद केल्ल्यान पंचायतींक मात फटको बसलो. आतां पोन्ने गोंयां आनी ताळगांवचे पंचायतीचे हाऊस टॅक्स कलेक्शन पळयात. आर्थीक वर्स 2010-11 पोन्ने गोंय पंचायत 8.9 लाख, ताळगांव पंचायत 73 लाख. 2011-12 पोन्ने गोंय 9 लाख, ताळगांव 80 लाख. 2012-13 पोन्ने गोंय 9 लाख, ताळगांव 53 लाख. 2013-14 पोन्ने गोंय 13 लाख, ताळगांव 80 लाख. 2014-15 पोन्ने गोंय 14.97 लाख, ताळगांव 1 कोटी. सरकाराच्या घोषणे उपरांत 2012-13 अर्थीक वर्सा हाऊस टॅक्साची येणावळ देंवली आनी मागीर घोषणा फाटीं घेता म्हूण कळटकीच परत हाऊस टॅक्स कलेक्शन सुरू जालें. कांय पंचायतींनी 3 वर्सां हाऊस टॅक्स भरूंक नाशिल्ल्या लोकांक डिमांड नोटीसी धाडल्यो. ताळगांव पंचायतीचे हे डिमांड पळयात. चडशा लोकांनी 2012-13 सावन हाऊस टॅक्स भरप बंद केल्लो. हातांतली येणावळ बुडटली म्हूण पंचायतींनी हाऊस टॅक्स माफ करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक विरोधूय केल्लो. फाटल्या 4 वर्सांत गोंयकारांनी 3 पंचायत मंत्री पळयले. पयलीं 2.5 वर्सां पार्सेकार, मागीर दयानंद मांद्रेकार आनी आतां राजेंद्र आल्लेकार. सरकारान ती घोषणा अधिसूचित करून चालीक लायली ना आनी जाहीर अधिसूचित करून फाटींय घेतली ना. ज्या वेळार मनोहर पर्रीकर हे मुख्यमंत्री असले त्या वेळार तांच्यांनी अनाउन्स केल्लें खरें, पण तातूंत कांय मागीर अनेक अडचणी लक्षांत येवपाक लागल्यो. बऱ्योच कांय अडचणी. तातूंतली मुख्य अडचण आसली ती एडमिनिस्ट्रेटीव अडचण भितर, आनी मागीर ताचें एग्जिक्युशन करतानाय अडचण येतले अशें जेन्ना लक्षांत आयलें तेन्ना तें थांबोवप थोडे दीस अशें ठरयलें. ताज्या उपरांतय मागीर तें परत तें इम्प्लिमेंट करप असो कांय निर्णय मागीर जावंक ना. आतां सरकार घरांक इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स लावंक सोदता. हो टॅक्स हाऊस टॅक्साच्या बदला लागतलो काय वेगळो आसतलो ताचेर सरकाराचें अजून कांयच थारिल्लें ना. पंचायतींचे येणावळीचें सगळेंच कोफुसांव, सगळोच घुसपागोंदळ. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. डिफेन्स एक्सपोक हे फावट 44 देशांतल्यो 843 कंपन्यो येतल्यो. आज मेरेनचो हो विक्रम. युद्धाची नवी आर्विल्ली यंत्रसामग्री घेवन भारतीय तशेंच भायल्यो कंपन्यो येवपाच्यो आसात. बेतलान सुविधा उब्यो करपाचें काम 25 फेब्रुवारा सावन सुरू जातलें. सुवात प्रोत करून 20 मार्च म्हणल्यार आयोजकांच्या हातान दिवपाचो प्लान चल्ला. एक्सपोन पहिलेच फावट लायव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन ड्रिल जातलें. दुसरे वटेन काँग्रेसीन आयतारा बेतलान वातावरण तापोवपाची तयारी केल्या. जागतीक विक्रम आसा हो, आणि त्यामुळे इट इज टू बी वेलकम्ड.
सगळी निर्धोकपणे सगळी गजाल जातली हे आमी पळयतले. ते कितले पयलीं काम सुरू करचे ते करचे पडटले ते पळय म्हणजे सुरू करप आनी मागीर डिसमेंटल करपाक सुद्दां म्हणजे उबें करपाक जर म्हयनो लागलो डिसमेंटल करपाक 5-6 दीस लागतले. पहिलेच फावट हो 4 दिसांचो डिफेन्स एक्सपो राजधानी दिल्ली भायर जाता. मेक इन इंडिया खाला संरक्षण मळार उद्देग फुडें सरतात. रक्षा मंत्रालयाच्या डिफेन्स एक्सपो प्रदर्शनाक ह्या वर्सा रिकॉर्ड कंपन्यो नोंद जाल्यात. पोरू दिल्लीत 30 देशांतल्यो सुमार 600 कंपन्यो आयिल्ल्यो. अंदू 44 देशांतल्यो 843 कंपन्यो नोंद जाल्यात. येदो आंकडो पयलेच फावट. हे फावट खंय लायव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन ड्रील जातले. दिल्ली प्रगती मैदानार ते शक्य जाय नाशिल्ले. डिफेन्स एक्सपो शोत भारत फॉर्ज आर्टिलरी गन प्रदर्शनाक दवरतले. DRDOचे धनुष टोड गन आसतले. तशेंच रणगाडे आनी शस्त्रास्त्रां जवानांक हार्ड वर्क करपी झुजारी ट्रक प्रदर्शनाक आसतले. प्रदर्शनात सगळ्यात मोठे शिष्टमंडळ भारतातले. तातूंत 402 कंपन्यो आसतल्यो. ताचे फाटोफाट 87 संरक्षण कंपन्यांचे अमेरिकेचे शिष्टमंडळ. उपरांत तिसरे नंबराक 67 कंपन्या सयत रशियन, 37 कंपन्यांचे जर्मनी, 35 कंपन्यांचे इस्रायल आनी 33 कंपन्यांचे फ्रांसाचे डिफेन्स उत्पादन कंपन्यांची शिष्टमंडळां एक्सपो खातीर रजिस्टर जाल्यात. मार्च म्हयनो सोंपता म्हणल्यार बेतलान डिफेन्स एक्सपो घेवपाचे थारता. 25 फेब्रुवारी सावन एक्सपोच्या कामाक बेतलान सुरवात जाता. 20 मार्च मेरेन सुवात तयार करून एक्सपोच्या आयोजकांचे सुवाधीन करपाचो प्लान चल्ला. एक्सपोचे नियोजन आनी तयारी दिल्लीन निमण्या पावण्यार आसा. मात दुसरे वटेन काँग्रेसीक घेवन थळावे एक्सपो आड आवाज काडटात. लोक रस्त्यार देवपाची तयारी करता. जाल्यार मुख्यमंत्री पार्सेकारान आडमेळी हाडटल्या राजकीय फुडाऱ्यांक भितर ओडोवपाची शिटकावणी दिल्या. ही हो सरकार जो लोकशाही पद्धत प्रमाणे सत्तेर आयिल्लो आहा हो सरकार आज सांगता आनी डिफेन्स एक्सपोचेर आड गेलो जाल्यार आपूण हे लोकांचेर FIR घालतलो आनी तांकां अरेस्ट करतलो. आमी एक कंडेम करपाक सोदता आनी एक कंडेम आमी केला. पयर जेन्ना आमची मिटींग जाली अरेस्ट करपाक जाय. वी आर रेडी टू गेट अरेस्टेड. लेट देम अरेस्ट ऑल ऑफ अस. लेट देम अरेस्ट होल विलेज. Let them arrest whoever they want. To have a public demonstration on 28th evening at 3:30. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पणजे एका तेंपार मांडवीची नितळ खाडी आशिल्ले सांतिनेज नाल्याचे 50 वर्सां गटार जाले. पालिकेची महापालिका जाली. कितली मंडळां, नगरसेवक, आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री आयले आनी गेले. एकल्याकूय नाल्याची खाडी करूंक जमली ना. 15 वर्सांत मोठे मोठे कोट्यांचे प्रकल्प पणजे जाले. मात नाल्याक मुहूर्त मेळना. स्मार्ट सिटी मागीर नालोच पयलीं जाग्यार घालून दाखयात म्हूण पणजेकार उलयतात. महापालिका वेंचणुकेचे फाटभुंयेर प्रुडंटाचे बॅटल कॅपिटल माळेन दुसरो रिपोर्ट. राजधानी पणजेची भितर दशा कितें ती पळोवपाची असल्यार ह्या नाल्याचेर येता वता नजर मारची. सांतिनेज खाडी, सांतिनेज नालो म्हणटा म्हणटा आतां सांतिनेज गटार जाला. महापालिका जाल्ले हे पालिकेन बाबूश पॅनल, BJP पॅनल, काँग्रेस पॅनल, सगळ्यांचे नगरसेवक आनी महापौर, आमदारूय पळयले. नाल्याच्या नांवान मोठे मोठे सोबितीकरणाचे प्रकल्प कागदार पळयले, मात सगळे उदकांत न्हय, गटारांत. ह्या नाल्याचे सौंदर्यीकरण आणि ह्या नाल्याचे व्हडले कितें तरी आजूबाजू असे बोटी सोडपाचे आणि कितें व्हडले व्हडले करपाचे आश्वासनां गेली 10 वर्सां जे लोकांनी राज्य केले हाचेर पणजे राजधानीचेर. मागीर तो हो गट आसूं नाल्यार तो गट, हांव कोणाचें नांव घेना, लोकांक सगळ्यांक खबर आसा. पणजे कितल्योश्योच विधानसभा, पालिका आनी महापालिकेच्योय वेंचणुको जाल्यो. सांतिनेज नाल्या शिवाय कोणाचो जाहीरनामो ना, मात एकार एक जाहीरनामो ह्या गटारांत. सांतिनेज क्रीक एवरी मॅनिफेस्टो ते आमचे म्युनिसिपालिटी फेलोज सांतिनेज क्रीक वील बी डून. मागीर काँग्रेस तेंच म्हणटा, BJP तेंच म्हणटा, बाबूश तेंच म्हणटा. देगवयले घरांतले गटार आनी कोयर धरून सगळे ह्या नाल्यांत. ह्या नाल्याची परत खाडी करून तातूंत बोटिंग करपाची सपनां पणजेकारांनी पळयली. हांगा हागणे मुतणे सगळे हांगा उदक पियेलो बाटली उडय कितले हे पळय कचरो कोण साफ करतलो? कित्याक म्युनिसिपालिटी जाय ती? तुमी नालो आसा ते हे करतले, आमच्याचे व्हडले व्हडले करतले आनी मागीर थंय बोटी आसतल्यो आनी कितले स्वप्न रंजन करता तुमी, लोक बाबडे फटवतात. मजगती सांतिनेज क्रीक रेज्युविनेशन कमिटी म्हूण जाली. तांचो रिपोर्ट महापालिकेत खंय गुड्ड्याक पडलो तांकांच खबर ना. कितें मेळोवपाचें आसलेलें आनी द वेबकोर्स आय नो इट पर्सनली बिकॉज सगळे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आमचे कडेन आहा. आमी
आमी कितें करतात ते मुन्सिपालिटीक दिता ते मुन्सिपालिटी कितें करता दे वॉज सपोज टू सेंड इट टू दिल्ली तुमच्या जुनमांचे कांयच पयशे मेळना कांयच मेळोंक ना कित्याक आमचो प्रोजेक्ट थिंगा दिल्ली पावंकूच ना. आता खंय नाल्या भोंवतणी जाळी घालपाचें काम चालू जालां. नव्या आमदाराचो नवो प्लान. संपूर्ण जी सांतिनेज क्रीक आसा ताजे दोनूय सायडीन बॅरिकेड घालपाचे जे जागा आमकां अवेलेबल आसा त्या जाग्यार ताजे बँक्स वील बी प्रोटेक्टेड. ब्रिज ऑन DB रोड ज्या जाग्यार सांतिनेज क्रीक मांडवी न्हंयक मेळटा फक्त तो नवो ब्रिज बांदपाचें टेंडर ऑलरेडी इज फ्लोटेड आनी म्हाका दिसता टेंडर इलेक्शन जातकीर अवॉर्डूय जातलें. मिरामार आशिल्लो रस्तो खणून नवो जाता. कसिनोक नवी जेटी जाली, पार्किंग प्लाझा जालो, इफ्फी आयलो, पाट्यार प्लाझा जालो, नवे मार्केट कॉम्प्लेक्स जाले, तिसरो मांडवी पुलय जाता. मात 15 वर्सांत नाल्याक म्हुर्त मेळ्ळो ना. महापालिकेची वेंचणूक 6 मार्चाक. आजी माजी नगरसेवक, नवे पोन्ने पॅनलांचे फुडारी सगळे प्रचाराक पेटल्यात. पॅनल कोणाचेय येवं, नाल्यांतल्यान सुटका ना आनी नालो नितळ जाय मेरेन पणजेची सुटका ना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी चेतन गांवस. घेऊया एक विराम.